गोंयांत विधानसभेची वेंचणूक जावन 425 दीस जातकर आता काँग्रेसीक मदींच जाग आयल्या। काँग्रेसीन आता राज्यपाला कडेन जी मागणी केल्या ती अभूतपूर्व आसा। काँग्रेसीक फुडारपण कोणे घेवचे हें थारावपाक कळाव जाल्ल्यान गोंयांत भाजपाक सरकार स्थापीत केल्लें म्हण सांगून काँग्रेसीन राजभवनार काडिल्ल्या परेडीचो गोंय भाजपा पक्षान निशेध केला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झल रॉड्रिगीस आनी गौतम शिरोडकार। काँग्रेस पार्टी 425 दिसा उपरांत, कारण 16 मार्च 2017 गोंय विधानसभेच्या इलेक्शन जाल्या उपरांत जो वोट ऑफ कॉन्फिडन्स गोंयच्या विधानसभे भितर घेतिल्लो आनी तो घेतल्या उपरांत भारतीय जनता पार्टी लेड कोएलिशन अलायन्स फाटली 1.5 वर्स जाले ऑलमोस्ट हे गोंया भितर सरकार चलयता आणि आज अचानक काँग्रेस पार्टीचे 13 आमदार, आय थिंक दिस इज टू बी नोटेड, 13 आमदार काँग्रेस पार्टीचे हे आयज गोंयच्या ऑनरेबल गव्हर्नराक वचून मेळ्ळे आणि थंय वचून काँग्रेस पार्टीचो आसा तो सरकार जो आसा तो डिसमीस करचो आणि काँग्रेस पार्टी गव्हर्नरान इन्वाइट करचे गव्हर्नमेंट फॉर्म करपा खातीर म्हणून अशा पद्दतीचो एक वियर्ड काइंड ऑफ अ आर्ग्युमेंट घेवन आणि डिमांड घेवन काँग्रेस पार्टी आयज आमच्या गोंयच्या गव्हर्नराक मेळपाक गेली। खरें म्हणजे हे जर पळयत जाल्यार काँग्रेस पार्टीचे दिस इज अ डेस्परेट, फ्रस्ट्रेटेड आणि तेजे परसूय खरें म्हणजे इट इज चीप थिएट्रिक्स बाय द काँग्रेस पार्टी। कारण त्यांनी जे केन्ना त्यांच्या गिरीश चोडणकर जेन्ना प्रेसिडेंट जाल्लो तेन्ना एक डँगल कायनांनी दवरले एक कॅरट की आमी रोखडेच सरकार करतले म्हणून। इट अपियर्स टू कीप देयर फ्लॉक टुगेदर। अशा पद्धतीचो एक अत्यंत म्हणजे देशाच्या इतिहासान अशा पद्धतीचो डिमांड कदाचित अशा व पयलेच फावट आसत कदाचित पूण गोंयच्या काँग्रेस पार्टीन गव्हर्नरा कडेन केल्लो आसा। Moreover, it is also an attempt to cover up the failures of their own leadership, that is Mr. Rahul Gandhi. कारण 2014 भारतीय जनता पार्टीचो सरकार जाल्या उपरांत देशभरात ज्या ज्या कडेन इलेक्शन्स जाले त्या सगळ्या स्टेटींनी भारतीय जनता पार्टीक लोकांचे समर्थन, भारतीय जनता पार्टीक लोकांचो तेंको मेळत गेला।